म्हाका दिसता तेन्ना कोणाच्या तरी मनान आशिल्लें एक ग्रेट लँड स्कॅम, ग्रॅब स्कॅम हाची एक रचना जाल्ली लँड ग्रॅब स्कॅमाची. हो लँड ग्रॅब हो this is a land grab from the farmers. So farmers of Fatarda were being dispossessed. Their lands were being grabbed. The lands which were then cultivated by them were sought to be grabbed by somebody. After which I got elected. आणि हांव इलेक्ट जावन 1 इंच ह्या जमनीचो आमी दुरुपयोग करूंक ना. तितलेंच न्ही, ह्यो एक्वायर्ड जमनी ज्यो आसात थंय आतां लोक परती ताणें लोकांनी शेती सुरवात केल्ली आहा. आनी ही शेती हांव सपोर्ट करता आतां गेले 17-18 वर्सां जाल्ली आहा. एक इलेक्शन हांव पळयलां ताजे पयलीं. सो तेन्नाय बी आमी ही शेती चालूच दवरलेली आनी आतांय ती चालूच आहा. आतां हो कोण तरी आयलो, कोण तो एक कंपनी जी सुडान तांकां अपॉयंट केली आनी तो एकलो कोण तरी तो नाव ताजें कितें आहा मातशें महेश वागदारे. तो म्हणटा कितें हें लॉंग टर्म प्लॅनिंग खंय आनी तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक विचारनासतना आनी लोक प्रतिनिधींक विचारनासतना कसलें लॉंग टर्म प्लॅनिंग करता? कळना तूं? हो भायलो खंयच्यान तरी आयला हांगाची आमची जमनी खावपाक. आनी कितें आसली ही जमनी केन्ना खाल्ल्यो तेन्ना एक जोडी आशिल्ली, जोडी मडगांवची आनी फातोर्डेची. बरोबर चलताले ते, पार्टी दुसऱ्यो आहल्यो पूण सगळें बरें चलतालें. आतां ती जोडी परती आयल्या आनी ही रॅकेटां परती आयल्या. हांव ताका सांगूंक सोदतां हे एजन्सीक, सरकाराक, जी सुडाक आनी हे जोडयेक 1 इंच शेतकारांच्या जमनीक हात लावंक मेळचो ना. हांव जितो आहा तांचो. दिगंबर गांधीचे प्लॅन जे आहा, दिगंबर गांधीचो मॉडल तो मोतीडोंगर मॉडल, तो मडगांवांत आमी पळयलो आहा. दीस इज क्लियरली मडगांवांत आमी पळयतात तो फातोर्डा मॉडल वर्सीस मोतीडोंगर मॉडल. हो मॉडलाचे हाजेर आमी हें करुया, डिबेट करुया. ताका कापाजाल आहा जाल्यार येवन सांग लोया मैदानाचेर. लोक घेवन येवन सांग ते मोतीडोंगरा वयले हाडले वता, आमी आमचे हाडटा. पळोवया कितले आहा तातूंत. ते ओगे वचून ती अक्षता वांटूंक वता. ते पयलीं आदेशान म्हाका सांगना, आमकां सांगूंकूच नाशिल्लें म्हणून. हे ओगे वतात, आपूण घुसतात भितर, रामाच्या नांवान अक्षता वाडटात. आनी खंय वता? मडगांव वचपाक तोंड ना, फातोर्डा वता कोणाच्या घरान आमकां भिवोवपाक. आमी भिना आसले आतां. पूण एक तो जो इंटरफियरन्स करता, जें कितें बरें जाता तें बंद करपाक, तें ताका आमी एकदां वॉर्निंग दिल्ली आहा तुमचे कडच्यान. ते पार्किंगाचेर, ते पार्किंग जातालें ते तोळे फुट्टाले तेजे की आपले पयलीं जावंक जाय आनी मागीर तुमचें जावंक जाय. तें आमचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपा आयलें आनी ताजें नांव नामून कंप्लीट जावपा आयलें. ताजें जर नांव घाल्लें ते पाटयेर ते थंयच घुसताले. फ्युचर प्लॅनिंग म्हणटाले ह्या हांच्या हातान आमी दिवंक ना. लोकांक लोक प्रतिनिधी आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना लॉंग टर्म प्लॅनिंगाचें उलोवप म्हणटा तें हे वागदारेचें चलपाचें ना, हें फातोर्डान तरी चलपाचें ना. हो जो प्लॅन दिगंबरान केला तो च्या पाणी समोसा खालो आनी प्लॅन गेलो. इतल्योच खबऱ्यो कांय जावपाचें ना ताजें. आमच्या फातोर्डान तरी 1 इंच सारचो ना लोकांक विचारले शिवाय. कांयच चलचें ना आमचें. लोकांक विचारात, कॉन्फिडन्सान घेयात, लोकांक जाय जाल्यारूच हें चलतलें, नाजाल्यार कांयच चलचें ना. इन फातोर्डा वी डोंट रिस्पेक्ट दिगंबर. We spite him because he comes from that category of politicians who are liars and who use God to propagate their lies. That everybody may lie. There is a white lie, there is a quick lie, there are so many types of lies. But this liar is of a category that he uses God to justify his lie. So we don't like him. हे लोकांक दाखोवपाक तूं तुज्या मडगांव कर मरे आनी तो मोतीडोंगरा तूं बांद व्हडली सिटी कितें रे नवी सिटी आतां ती मोतीडोंगरार येतली तें तूं थंय कर. हांगा न्ही, हांगा आमी आहा मरे, आमी जिते आहा, आमी न्हिदूंक ना. आमी मार्गदर्शक मंडळाक पडपाचे जाग्यार ना. हांवें म्हाज्या चलयेचे बॅनर मारूंक ना, प्रेसिडेंट ऑफ कसलो तरी क्लब म्हणून. तसो रेडी करूंक ना हांवें कोणाक. आमचे लोक आहा, लोक निवडून घेतले. हांगा फातोर्डा कोण येता, कोण म्हणून येता तो, कोण सोयरी आहा तांकां मेळपाक येता.
आणि खंयची ती जोडी लोकांची शेतकऱ्यांची जमनी खाल्या, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आले, कितले जॉब लागले आणि पुढच्यो खावपाक आयला तुमच्यो खंय आयला लोकां खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर हांव लागलो हांव लोकप्रतिनिधी मरे आणि काम करपी लोकप्रतिनिधी न्ही फटींग न्ही